इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुझे आयकोन घेया, पयसल्या लोकांनो म्हाका चेत दिया. हांव जल्मोंचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. मुझे आवयच्या कुशव्यान थावन म्हाका मुझ्या नांवान उलो केलो. ताणें मुझे तोंड धारीचे तालवारे सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निर्फोळी वावुरलो. हांवें म्हजे सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशे परतून हाडूंक, इस्रायेल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार फावना. म्हजे सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मुझे तोंड तुजे सडवण परगडतलें सोम्या. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता. म्हाका केदींच लजेक पडोंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार, म्हाका वाटाय, म्हाका खाण दी आनी म्हजें थारान कर. श्लोक. मुझे तोंड तुजे सडवण परगडतलें सोम्या. म्हज्या आसऱ्याचे कडाप जा. म्हाका राखूंक दृढ खोटें जा, कित्याक तूं म्हजें कडाप आनी म्हजें खोटें. म्हज्या देवा, निवार म्हाका नश्ट्यांच्या हातांतलो. श्लोक. मुझे तोंड तुजे सडवण परगडतलें सोम्या. सोम्या, तूं म्हजो भरवोसो. जल्मांतावन हांव तुजेर फाथेवन आयलां. आवयच्या गर्भांतावन तूं म्हजो राखणार. श्लोक. मुझे तोंड तुजे सडवण परगडतलें सोम्या. मुझे तोंड तुजें नितीवंतपण परगडतलें. दीसभर तुजे थारान गाजयतलें. देवा, म्हज्या भुरगेपणांतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत हांव तुजें विस्मितां परगट करीत आसां. श्लोक. मुझे तोंड तुजे सडवण परगडतलें सोम्या. सांजुआं प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. इतलें सांगून जेसून आपणा भितरच कळवळून म्हणलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयांत जेसून अशें म्हणलें म्हूण कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोगासो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हणलें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन भागावन, सोम्या, तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो. म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर.
ताणे कित्या पासत अशें म्हणलें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायसै म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्यास कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हणलें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाले जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा, उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात. पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सोमया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सोमया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतच हांव तुका सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्त.